3 डेज सेशन आता जो केला तो गेल्या फावटी सुवे जाल्लो आनी गेल्या फावटी काय कारणांक लागून जे इलेक्शन प्रोसेस चालू जाल्लो पोंडाचो ते उपरांत हायकोर्टान रद्द केलो तो व्हडलो सेशन आसलो ते खातीर हो धाकटो करचो पडलो आनी तितूनसून म्हाका दिसता फुडल्या हांवें सांगलां तशें नोव्हेंबरान पासून तो कोड लागपाचो आहा एक कितें आहा ते फुडल्या फावटी आमी उलोवपाचें आतां उलोवपाक व्हडलेशें कांय आमकां ना 3 डेजान जे सेशनाक that is purely with the government and the speaker of the house. So the best person who can answer this is the honorable speaker. But according to you, असली म्हणून एक व्हडली असेंब्ली जाल्ली जाल्यार सगळे चर्चा करपाक बरो टायम घातलो अशें दिसना तुमकां? ही लास्ट असेंब्ली गेली जी असली ती बरी व्हडली असली असेंब्ली तुम्ही पळया न्हू पण election येयल्या म्हणून रद्द केली न्हू. 26 आमकां एक म्हयनो असेंब्ली नासलो म्हणजे तितून सॅटर्डे संडे काडीत जाल्यार नियरली 26 to 27 वर्किंग डेज आसले आमकां सो प्रॅक्टिकली ते आमकां मेळोंक ना बिकॉज ऑफ इलेक्शन हे जालें इलेक्शन डिक्लेअर जालें कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेअर जालो तितून हायकोर्टान रद्द केलें इलेक्शन अशें जावंक जायना पळय गेल्या फावटी हायकोर्टान इलेक्शन रद्द केलें आतां उलयला पळय तो क्वेश्चन म्हाका सेन्सस सारको जावपाक जाय पॉप्युलेशन सेन्सस आनी हितून जर तर अन्याय जावत जाल्यार लोक हायकोर्टान वयतले सुप्रीम कोर्टान वयतले अशें जावंक जायना आनी तितून आमकां आनीक गाळी पडोंक पडना म्हणजे जो तर वी आर एट फायरींग पॉयंट जाल्यार आमकां सारकेंच फायरींग पॉयंटार म्हणजे सरकाराक जावंक पडना की हेणी खंय तरी अन्याय केलो म्हणून अशें जावंक जायना सारकें कितें आहा पळय तें जावचें खंयचे सारकें सीट तांकां मेळपाक जाय तें मेळपाक जाय एज पर द वॅलीड which has got the more of the that particular agency department who is going to tell what is the population on in which area which constituency ते वॅलीड जावंक जाय न्हू ते तूं फाल्यां कोर्टाक दिवचें पडटलें न्हू ह्या हेचे प्रमाणे आमी केला ह्या कागदा प्रमाणे केला आमी हे डॉक्युमेंट सरकाराचो हेजे प्रमाणे आमी केला कोणे तरी डिफेंड करचें पडटलें ते एजंट डिफेंड 2011चे असलेल्या बरी जावपाचें अशें दिसता तुमकां 2001 खूब पयलींचो जाता ना तितलेशेच आहा ते तेजे उपरांत आतां 16 वर्सां जाली पॉप्युलेशन 16 वर्सां ते खंय वाडला खंय वाडोंक ना कितें आहा पळय तेजी स्टडी करची पडटली आनी ही कोण स्टडी करतलो आनी तेजो रिपोर्ट कोण दितलो तो रिपोर्ट फायनली कोण तरी चॅलेंज करतलो वचून कोर्टान ते आमचे सारखे आसपाक जाय इतलेंच म्हणटा हांव तुका दिसता हे जातलें हाडूंक पारना ऑन टाइम जातलें सगळें दिसता तुका आय एम नॉट द नो जनरल एज अ आय पॉलिटिशियन कॅनॉट कमेंट इन दॅट हांवें तुका म्हाजो कमेंट सारको फ्रँक कमेंट सांगला की कितें आमी करता हो प्रोसेस जो इतली वर्सां जावंक ना प्रोसेस तो जाल्लो आहा नोटिफिकेशन येयल्लें आहा सो हो निमणो प्रोसेस आहा हो सारको जावपाक जाय वीच हॅज गॉट टू हॅव अ लिगल एंगल लिगल डॉक्युमेंट सो हो जालो जाल्यार जालो सोंपलें तें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर